वेजे बॅरिंग गेले मात जाल्यार पडटलो आसलो. मम्मा माझे सगळे काम करून काडटाली एकटीच. हांगासर हे सगळे मोडलेले आसा. थंडी आसा पूण कितें करया करचें तर म्हाकाच पडटलें. हांवें केल्लेली आसा गोबी मंचुरियन. आयज हे पळय आयज आमी परत खाता भिकणां. पावसान भिकणां खावपाची मजाच अलग आसता. बहुत दोस्त है गोड है बय बरी अरे बड़े भाई को बोला बरं खाने के लिए. पप्पा हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाईज आमी आतां चल्ली म्हापसा पेंट हाडपाक. चवथीची तयारी करूंक जाय न्हू. आयज वत येयला तशें फटाफट पेंट मारून काडटा. सो गाईज आमी अप्पर पेंट घेतलेलो आसा. सारकें पेंटाचे 1,500 जाले. पेंट सारको म्हारग जाला. कितें करया मारचो तर पडटलोच न्हू. आनी आमकां आतां गणपती काडपाक जाय. चवथीक फक्त 10 दीस सुद्दां हा फटाफट तयारी करता. आनी एक दुर्घटना जाली. वेजे बॅरिंग गेले मात जाल्यार पडटलो आसलो. परत ओपन करपाक गॅरेजीन गेल्या पळय. सो हे गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशे आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि चवथीची तयारी आमची फूल पावर चालू जाल्लेली आसा. हांवें पेंट हाडलेलो आसा. आयज हांव रातचो बसतलो फूल पावर करकरीत घर पेंट करतलो. हांव एकलोच करतलो आनी अंकिता. पळयत राव तुमी आमी कशी करतात पळय ती. चवथीचो आख्खो सीजन साजरो आमी चवथ कशी साजरी करतात ती तुमी पळया न्हू. आनी आमची बाबा कामां आमी करूंक जाय. सो तुमी तुमची कामां करा फूल पावर. आनी तुमी फाटले थोडे दीस पळयलेले आसतले आमी हांगा साफ केल्लेले. आयज तुमकां परत दाखयता कितें जाला पळय तें. पळोवंक शकता आमी साफ केल्लेले. हांगासर पळय बिल्डिंगेचो परत कचरो येवन परत साठवलो. ओके हे पळयात तुमी. हांगा पळया कितें जाला तें पळयला. आनी ही जी आहा पळय ही फक्त रेवेन्यू जनरेट करपाक येता. म्हाल अंदर करपाक येता. साफ करपाक कोण येना कळ्ळें तुमकां. ओके सो गायज तुमी हे पळोवंक शकता. हे आमचे ओल्ड सारखे पोर्चुगेज कशें घर पयलींचे. सो आतां हे सगळे न्यू पेंट मारपाचो आसा. सगळे पिड्यार जाल्लेले आसा पळय. पळयता तुमी वॉलसांड कशी येयल्लेली आसा. हें बी सगळें हांवें केल्लेले सगळे पिड्यार जाले. सो आतां हे सगळे रेडी करता परत पेंट मारता सगळे सेट करता आहले. सो करया मुगो तुजें घर साफ करया मुगो. तुज्या दोळ्यान कोणाक कांय दिसना बीन मुगो? दिसता? कोणाक दिसता कोणाक दिसना. काय दिसना मुगो दोळ्यांक न्ही. करया मुगो चल पळय. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर आमी पेंटिंगाचें काम चालू केल्लेलें आसा. किचनांतल्यान हांव स्टार्ट करता. आख्खें घर म्हाका करूंक जाय पेंट. नॉट ओन्ली किचन एवरीथींग. आनी हांव एकलोच करतलो. हांव जाणा थंडी आसा म्हाका पूण कितें करया. थंडी आसा पूण कितें करया करचें तर म्हाकाच पडटलें. 10 दीस उरले आनी. आतां थोड्यांचे कमेंट येतले न्हू रे हवे. शी काय जाल्यार तूं कसो करता काय म्हणून. हातीन करता आनी कसो करतलो. गायज हे पळय हांगासर हे सगळे मोडलेले आसा. हे पळयात खूब पयलींचें घर न्हू म्हणून. आनी आतां म्हाका हांवें साफ करपाक लायला. गायज हे पळय हांवें न्हू ही भिंत फूल पेंट केल्या. आनी मेन थिंगे भिंतीक न्हू पेंटूच लागना. कित्याक की भिंत जाल्लेली आसा पिड्ड्यार न्हू रे हावे. ओली जाता न्हू. हय येता मॉइश्चर येता घरांनी. अंडरग्राउंड कशें आहा न्हू घर म्हणून तवता सगळ्यो भिंती बी. आनी ह्यो भिंती पळयात ओल्योच जाल्लेले आसा. हे सगळे तुटलेले आसा. हे आमकां न्हू सगळे चेंज करपाक जाय. हे घर सारकें करता न्हू जाल्यार बरो व्हडलो खर्च आसा. कितें म्हणटा हावे करतलो. जेन्ना मागीर आमी आमच्या घरा वयतली न्हू तेन्ना हे मागीर रेडी करतलो हांव. आनी मागीर पळोवपाचें कशें कितें. सो गायज तुमकां तर खबरूच आसा घर रिपेर करतलोय घर बांदतलोय जाल्यार ती फकाणाची कामां न्हू लोकांच्यो वर्साच्यो घडयो वयता. कितें म्हणटा सारकें न्हू. आयज म्हाजी मम्मी डॅडी आसलेली जाल्यार म्हाजें आयज घर बरें आसतलें आसलें. कळ्ळें न्हू तुमकां. मेन थिंग जातलें सगळें सारकें देवाचेर सोडलां. मेन थिंग कितें जाणाय गायज जातलें सगळें सारकें देवाचेर सोडलां. एक दीस तरी देव आमकां वयर काडटलोच. आमी इतली मेहनत करता. कितें म्हणटा सारकें न्हू. अशें न्हू की ह्या एजीचेर आमी बसून रावल्यात. म्हाज्या हिशोबान कितें आहा म्हाका मम्मीन न्हू सगळें शिकयलां. तें हांव
प्राऊड ऑफ माय सेल्फ कितें म्हणटात सारकें न्हू. मेन थिंग आमी पेंटींग आमीच करता, गणपती हाडटा. थोडे लोक अशें म्हणटात की गणपती बी चेडवां पुजिना म्हणून. ते रॉंग थिंकींग. गणपती बाप्पा सगळ्यांचोच कितें म्हणटात, धाकट्या भुरग्यांचो, जाणट्यांचो, बायलेंचो, आनी ताका कोणूय पुजपाक शकता. आनी दुसरें म्हटल्यार आतां फटाफट आमी सगळीं कामां करून काडटा आनी जाता तितलें घर बरें करपाक ट्राय मारता. कितें म्हणटात, बरें केल्लेलें बरें न्हू घर. सो गायज, आयच्या दिसा मेरेन आमी अशें चिंतलां की पेंटिंगेचें काम सगळें कंप्लीट करतलें म्हणून. म्हणजे आतां जाल्यार सांजची सारकी 6 आनी रातची 11-12 म्हणसर आमी फूल कंप्लीट करतले. आनी फक्त 5-6 दिसूच आहा चवथीक लागून. मागीर अशें जावंक जायना की हांगा धांव थंय धांव, एंड टायमार कांय कामां जायना. आनी अवीक सद्या आतां म्हाजी गरज आसा, ताका न्हू बँड जावपाक जायना, मातशें बँडान दुखता खंय. सो सकयलो पेंटींग हांव मारतलें आनी वयलो पेंट न्हू अवी करता. वयर मारतलो जाल्यार म्हाजे कडेन जायना, हांव मारीत न्हू जाल्यार सगळें कितें आतां सांग पेंट गळटा, डबल वावर जाता. त्या खातीर सकयली सायड सगळी हांव कंप्लीट करतलें, वयली सायड अवी. मागीर आनीक सामान बी काडूंक जाय न्हू. तुमकां तर खबरूच आहा कितलीं कामां आसता ती पेंटींग करतना. हें सामान काड थंय दवर, तेवटेलें सामान काड हांगा दवर. आतां हांव फटाफट वयता अवी कडेन, पळयता अवीचें काम खंय पावलां तें. गायज पळय, वयली सगळी सायड अवीन कंप्लीट केल्लेली आसा. आनी हेका न्हू मातशें 2-3 लेयर मारचे पडटा, कित्याक की ही बीन न्हू आमची फुगलेली आसा. कित्याक म्हणटा रे अवी, फुगल्या न्हू ही बीन, पिड्ड्यार जाल्या न्हू, सॉलीड पिड्ड्यार जाला बीन. हे आमी फाटी न्हू मनाय हाडलेलो, त्या मनायान सांगलेलें कितें जाणा, हेजेर उदीक पडोन पडोन फातरांचो न्हू सारको चुरो जाल्लो आहा म्हणून. आनीक थोड्या दिसांनी मागीर करपाचें सारकें घर, देव केन्ना वयर काडटा तेन्ना. कितें म्हणटा अवी, त्या मेरेन आमी एडजस्ट करपाचें न्हू रे अवी. बेगीनच आमकां देव वयर काडटलो. आमी इतली मेहनत करता, लोकांचे आमी बरें चिंतता, लोकांची हेल्प करता, देवान आमचेंय चिंतोंक जाय, सारकें न्हू अवी. आमकां कांय नाका, 2 पांय आहा 2 हात आहा, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो गायज पळय, आमची पेंटींग आतां कंप्लीट जाल्लेली आसा. आनी ह्यो आमी किचनाचेर व्रॅप म्हणटात न्हू, ताका काय स्टिकर, तो पळय ओडून काडटा, कित्याक की तो पिड्ड्यार जालो म्हणून. आतां आमी ताका दुसरी लायतली न्हू अवे. मारून 1 वर्स जालें, गेल्या वर्सा आमी मारलेलो तो. ह्या वर्सा मातसो आनीक बरो हाडटलो. तुम्ही पळयात मागीर सगळें आतां हेवटेन. हे पळयात, चकाचक जाल्लेलें आसा आमचें किचन हांगासर. हे पळयात, हेका मागीर दुसरो येतलो तेन्ना मागीर आनीक बरें दिसतलें. वॉटर सुळसुळीत जायत जाल्यार न्हू अवे. पावसूय येयलो वाज हयशीक. ओके, सो गायज पेंट जाल्लो आसा, पण वोलो आहा, दिसता आसतलो न्हू तुमकां. पळया वोलो आहा पळय, सगळें वोलें आहा. सो जावनी हें सगळें सुकोनी. मागीर आनी एक आहा हेका कोट, तो जालो काय मागीर आतां हांव थकलो. ओके, सो गायज किचन जालें. आतां हें हांवें हॉला काडला, कित्याक बारीक बारीक टचअप करपाक जाय. तुमकां खबर आसा न्हू, फाटल्या फावटी वॉल आमची कॉलॅप्स जाल्लेली, सो तेज्या खातीर हे तुमी पळयता, हे कॉलॅप्स जाल्लेले न्हू, सो हेका सगळ्याक टचअप करूंक जाय. आनी खूब काम आहा, सगळें मॅस जाल्लेलें आहा पळय. हे वॉल पेंट करूंक जाय, खूब कामां आहा पळय पळय, खूब काम आहा. ओके, सो किचनाचें काम जाल्लेलें आसा. आनी हांवें आनी अंकितान आयज रांदला. हांवें केल्लेली आसा गोबी मंचुरियन आनी अंकितान केल्लेलो आसा पनीर पुलाव, पनीर फ्रायड रायसूच म्हणात तुमी. पळया, चला करुया फूल पावर, फिनीश सारकें. प्लेट साफ, हांवें उदीक काडलेलें आसा गरम, आनी म्हाज्या हातीन आसा टॅबलेटी. सो हे टॅबलेटी घेता फटाफट. चला. सो गायज, फायनली आमचे पेंट मारून आतां 2 सुमार रातच्या कंप्लीट जाल्लेलें आसा. आनी म्हाजे पाय खूब दुखता.
खरें सांगता खूब दुखता. अवीनूय पेंटींग केल्या. अवी तुजें कितें दुखता? आनी म्हाका न्हू गायस मातशी अशी हांगासर खातकुतली कशी येता, म्हाका थंडी जालेली. माझो एक हात नकली, कितें माझो एक हात नकली, पचको नाका रे अवे. माझो एक हात खरेंच गायस तुम्ही माझे दोळे बिळे पळोवं शकता. आयज सारखे टायर्ड जाले आमी दोगूय. मेन थिंग म्हटल्यार आमचे किचन आमी पयलींच कंप्लीट केल्लेले आनी 2 रूम आमी आयज कंप्लीट केल्या. म्हणजे गेल्या वर्सा एक आमच्या हॉलाक पेंट मारलेलोच आसलो आनी तो ह्या फावटी आमी टच अप केल्लो आसा. मेन थिंग म्हटल्यार कितें जाणाय गायस, जेन्ना हांव धाकटें आसलें पळयात तेन्ना न्हू मम्मा आनी हांव न्हू घर पेंटींग करतालीं, कळ्ळें न्हू. आनी हांव न्हू तेन्ना वेट करतालें केन्ना गणपती बाप्पा येतलो, केन्ना गणपती बाप्पा येतलो. पूण तेज्या फाटसून स्ट्रगल पळयना आसलें. मम्मा म्हाजी सगळें काम करून काडटाली एकटीच, कळ्ळें न्हू. आतां तरी म्हाज्या वांगडा म्हणपाचो अवी आसा, आमी दोगां जाणां करतालीं. म्हाजी मम्मा एकटीच पेंट करताली, शिमीट घालताली, सगळें तीच करी न्हू रे अवी, करिनासलें. कितें आहा, जेन्ना पेरंट्स असता खबर आसा तेन्ना लायफ व्हेरी इजी असता. तेन्ना तुमकां सकाळीं उठोंक जाय, ब्रश करूंक जाय आनी ब्रेकफास्ट तुमच्या तोंडा फुडल्यान आसता. कॉलेजीक गेलो, स्कुलाक गेलो, कामाक गेलो, घरा येयलो, तुमचे लंच घरा आसता, डिनर घरा आसता, रेडी आसता. वेन पेरंट्स आर देर, जेन्ना पेरंट्स आसना, जेन्ना तुमकां तुमची गूड मॉर्निंगूय सेम, लंच डिनर सगळें खूद कर खूद खा. घरान कितें जालें ते प्रॉब्लम सेपरेट. आनी एकलेच तर आहा, एकुलते एक आसा जाल्यार कामाक गेलो जाल्यार घरा कडेन रांद यो रांद, डेली रुटीन रिपीट रिपीट रिपीट. सो जे कोणाक पेरंट्स आसा ही मॅसेज तांकां की आतां लायफ खूब इजी आसा. देवाच्या कृपेन हांव देवा कडेन मागता की सगळ्यांची आवय बापूय जी शीक आसा, शीक ना बरी पसून आसा जाल्यार आनीक देवान घट करची म्हणून, बरी करची म्हणून. कित्याक पेरंट्स ना जाल्यार सिच्युएशन अशी आसता आनी गायस डिफिकल्ट. आनी गायज तुमकां एक आयची गजाल सांगता. आमी आयज फोन रिपेरिंग करपाक गेल्ले. म्हणजे फोनाक अवीचो लेन्स मातसो पडलेलो. थंयसर न्हू एकटो भुरगो येयल्लो आपणाच्या आवयक घेवन. आपणाक गणपतीचो म्हणजे चवथीचो गिफ्ट आयफोन जाय तो जायत न्हू रे अवे, चवथी कडलो. पण तो हें पळयना की तेज्या फाटसून कितलो स्ट्रगल आसता. बाबडी ती आवय आनी बापूय अशे बारीक तोंड घेवन येयल्लेली न्हू अवे. आसता भुरग्यांक संवय आसता की म्हाजे कडेन एक आयफोन आसचो, कित्याक म्हाज्या फ्रेंडा कडेन आयफोन आहा. म्हाजे कडेन गाडी आसची, कित्याक म्हाज्या फ्रेंडा कडेन आसा. फ्रेंडाचेन तुजी लायफ डिफरंट आसता, कित्याक फ्रेंडाच्या आवय बापायन जोडलेले पयलींच आसता, पूण तुजे कडेन तुज्या आवय बापायचो स्ट्रगलींग लायफ चालू आसता. आवय बापूय आमचो कितें करता की 2-2 रुपया एकठांय करता आनी एक बस धाडटा. भुरग्यांक ते अंडरस्टँड जायना. हांव ज्या एजीर आसलो पळय, ल्हान आसलो तेन्ना हांवूय तशेंच करी. सॉरी गायस. सो हांव ल्हान आसलो तेन्ना हांवूय तशेंच करी. पूण कितें करपाचें, आमी जाता. म्हाका कोण सांगपाक त्या टायमार नासलो, बट एटलिस्ट दोज हू आर कनेक्टेड टू मी, मस्तीकोर गोवन्स जे फॅमिलीज आहा आमचे, हांव ट्राय करता टू एक्सप्लेन. हांव सांगपाक ट्राय करता सिच्युएशन कशी कितें पळय ती. बट आतां फुडले 100% डिसिजन तुमचो आसता की तुमी आयकचें की ह्या कानान घेवचें आनी ह्या कानान सोडचें. सारकें न्हू? सारकें. आनी कितें म्हणलें तूं? आनी हांव तुमकां तेंच सांगपाक सोदता की पेरंट्स आसता तेन्ना व्हॅल्यू कळना. जेन्ना आमी जल्माक येता तेन्ना आमच्या पेरंट्साच्या तकलेर आनीक टेंशनां आसता न्हू हांवें आपणाच्या भुरग्याक कसो वाडोवपाचो. आतां फुडें फुडें म्हारगाय तितली वाडटा की कशें कितें जातलें सगळें. पूण आतांची भुरगीं न्हू तें दूख पळयना की आपणाचो बापूय बाबा कितलो मेहनत करता, आवय कितली मेहनत करता. सारकें न्हू हांवें. आपणाच्या फ्रेंडा कडेन समज गाडी आहा जाल्यार तांकांय गाडी जाय पडटा, नाजाल्यार म्हणटात त्या आमी स्कुलाक वयचे ना, कॉलेजीक वयचे ना. सारकें न्हू हांवें. आनी तयारी आमी आयजसून चालू केल्लेली आसा गणेश चतुर्थीची. आयतासून फूल गणेश चतुर्थी ही तुमी आमच्या वांगडा पोवची. आमच्या चॅनलाचेर तुमी पोवचें आमी कशी सेलिब्रेट करता दोगांय मेळोन. ओके, हांव तरी मागीर स्लो बॉयकॉट जातलो, पण हे मागीर फूल गणेश चतुर्थी एकले सेलिब्रेट करतले. फ्रॉम गणपती हाडप, व्हरप, पुजप, एवरीथींग. ओके, सो पळयत रावा गायज तुमी.
आमी कशें कितें सेलिब्रेट करता ती. आनी आमी थोडें सामान हाडपाक न्हू आउट ऑफ गोवा वयपाचें आसा. सो आमच्या वांगडा चॅनलाचेर जर तुमी नवे आहा जाल्यार सबस्क्रायब करा चॅनलाक आनी पळयत रावा आमी कशें कितें ट्रॅव्हल करता, कशें कितें सामान हाडटा, कशें कितें बार्गेनींग करता. सो हे सगळें तुमकां पळोवपाक मस्तीखोर गोवन्स चॅनल सबस्क्रायब करचो पडटलो. 10,000 सबस्क्रायबर जावपाक व्हेरी लेस आसा. मोग दाखया तुमचो आनी हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टींग व्हिडिओ. आतां सद्या हांव टायर्ड जाल्लो आसा, वयता आतां एडिटींग करपाक. 3 वरांचें एडिटींग जालें काय हांव न्हिदोंक वयतलो अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock or 6 o'clock. सो जस्ट सी माय स्ट्रगल. आमचो स्ट्रगल पळया गायज कितलो डिफिकल्ट आसता तें यूट्यूब लायफ. कित्याक म्हाका लेट जाता एडिटींग करता म्हटल्यार, अपलोड करता म्हटल्यार. सो चला बाय बाय.